सामाजिक कार्यकर्ता संजीव रायतुरकर यांनी मडगावात AI आधारित येरादारी कॅमेरा बसयल्ल्याचेर आक्षेप घेताना शहरातले येरादारी व्यवस्थापनाक तांच्या परिणामकारकतेचेरूय प्रश्नचिन्ह उबें केलां। मडगावचे अरुंद रस्ते, गर्दी आनी येरादारीची खाशेली परिस्थिती हातूंत तज्ञगिन्याचेर पुराय निर्भून रावचे परस मनशाच्या हस्तक्षेपाची गरज आसा अशें रायतुरकर यांनी सांगले। बरे तरेन नियमन आनी अंमलबजावणी करपा खातीर चड येरादारी कर्मचारी तैनात करचे अशी मागणी तांणी सरकार आनी येरादारी पुलीस खात्याक केला। अधिकाऱ्यांनी हुस्को सोडयतना AI कॅमेरा प्रणाली चालू दवरली जाल्यार न्यायालया वरवीं कायदेशीर हस्तक्षेप करतले अशी शिटकावणी रायतुरकर हांणी दिली। हे प्रेस कॉन्फरन्स AI कॅमेरा लागून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे 4 स्पॉटाचेर मडगांव फातोर्डा बसयलेले आसा। एक जॉन स्टेडियमा कडेन, एक आलेम सर्कल, एक बोलशे सर्कल आनी एक ओल्ड मार्केट। आतां हांवें हे AI कॅमेरा हांगा कित्याक नाका हें सांगपाक तुमकां सामकी गरज आसा। बरें, मिनिस्टर सांगता सगळें बरोबर, शिस्त लावपाक जाय, करेक्ट मेजर्स दाखोवपाक जाय। फॉर दॅट मॅटर तुमी मातशें तांकां एक अवेरनेस प्रोग्राम दिवपाक जाय आशिल्लो, सच एज व्हिडिओ काडून दिवंक जाय आशिल्ले ऑर समथींग दॅट वील हेल्प पीपल की बाबा एक्झॅक्टली ते AI कॅमेराचेर वतकीर ते जंक्शनचेर वतकीर बाबा आपूण कितें करपाचें, कशें वचपाचें। आतां ती AI कॅमेरा हांवें फाटल्यान तुमकां चारी हातूंत डिटेल एक्सप्लेन करता ती कित्याक वर्केबल जायना। आतां म्हजें एकूच विचारपाचें आसा गव्हर्मेंटा कडेन, जेन्ना AI कॅमेरा तुमी बसयता जंक्शनाचेर, ते AI कॅमेरा जंक्शन क्रॉस करून जेन्ना मनीस वता तो आपलें हेल्मेट काडून दवरता, जो कायदो मोडपाचो आसता, जो स्पीड मारून फुडें वता, ताका तुमी डिटेक्ट करपाक तुमचे कडेन कांयच उपाय ना। AI कॅमेरा तुमचें इंटरनेट इन्फॉर्मेशन दिता की इट इज 70-30 वीथ प्रायवेट पार्टी। Why government is giving 70% to private party? Why don't they do their own AI? So CCTV सादो फुटेज जर तुम्ही लायली जाल्यार लोकांक सारकी शिस्त येता। आनी दुसरें म्हणजे हे AI लायतकीर तुमी 5,000 10,000 तुमकां जाय तितले फायन मारता, ते काय तुमी डिस्क्लोज अजून पर्यंत करूना इन पब्लीक। बाबा एक्झॅक्टली फायन कितें येतलो, कोण म्हणटा इन्शुरन्साचो येतलो, कोण म्हणटा पोल्युशनाचो येतलो, कोण म्हणटा लेन कटिंगाचो येतलो। लेन कटिंग हो प्रकार तुमी हांगा गोंयांत एज्युकेटूच करूना, कोणाक दाखोवपूच ना बाबा एक्झॅक्टली लेन कटिंग कसो जाता। हांव एक एग्जांपल दिता तुमकां। आतां हांव शारदा क्लासीक फातोर्डा साकून चोगले शोरुमा कडल्यान लेफ्ट मारून रवींद्र भवना कडेन वता। हांव चुकून लेफ्टान ते पार्किंग केल्लें आसता, एक ऑलरेडी आनी एक लेन लागिल्ली आसा लेफ्टान वचपाक, सो म्हजी व्हेकल रायट सायडीक उरता। आय एम थर्ड ऑन द लायन। आतां ही सगळी व्हेकल वत म्हणटा हांवें अशी घुंवडावची पडली। द मोमेंट हांव टर्न मारले त्या बरोबर म्हाका ते लेन कट केलो म्हणून तालांव आयलो, एलोंग वीथ अदर तालांव, कितें नंबर प्लेट सारकी ना आनी कितें ना। सो वाय टू ट्रबल पीपल? तुमी पळय, हें इलेक्शन इयर, तुमी लोक अशेंच तुमचेर बेजार आसा। हांव ग्रासरूट लेवल काम करता, म्हाका खबर आहा लोक अशेंच बेजार आसा। तुमी हें करून तुमी हे खेपेक त्रास करता लोकांक, पळय लोक सामके बेजार आसा। AI कॅमेरा म्हणटे प्रकरण आमचे गोंयांत 1.6 मिलियन पॉप्युलेशन, फक्त 3 स्टेटींनी AI कॅमेरा आसात। एक आसा केरला, दुसरो गोवा आनी तिसरो उत्तराखंड। अदर दॅन दॅट देर इज नो प्रोविजन ऑफ AI कॅमेरा। इन्स्टेड ऑफ दॅट आतां तुमी युनिवर्सिटी कडल्यान तुमी वयर GMC युनिवर्सिटी टू पेंजीम वता, तालिगांव वता, थंय कॅमेरा बसयल्ले आसा। म्हाका बसून पडलो फायन, फोटो येता, बसया न्ही ते कॅमेरा। आनी एक कडेन जंक्शनाचेर बसून पर्पज सेटल सॉल्व जायना। जर तुमकां AI कॅमेरा काडून ते CCTV फुटेजचे कॅमेरा समज जर सगळे कडेन बसयले, थंय तुमी शिस्त लोकांक लावंक शकता। पूण 500 1000 ताजे वॉर्निंग नीड बी तुमी स्ट्रिक्ट रावपाकूच सोदता तर लायसन्साचेर 3 टायम जर एक ऑफेन्स जाले जाल्यार तुमी ते ताजे हें डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय, लायसन्स 3 वॉर्निंग दिवन। आतां हें सगळें जालें म्हणटकीर एक PWD मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो की AI कॅमेरा आनी PWD कांय संबंद ना म्हणून। हांव इन्फॉर्मेशन इंटरनेटा वयल्यान दिता PWD मिनिस्टराक। डेजिग्नेटेड to scale to 92 locations across Goa under Public Works Department and Goa State Road. In 2019,
PWD department had selected the TA, technical assistant, and sent them to BITS Pilani for expertise. I remember that. हे एक्सपर्ट जातले आनी तांकां हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान PWDचे अलायनमेंटाक हाका ताका ते यूज जातले. ते आज पर्यंत खंय आसा ते कोणाक खबर ना. ते शिकून जाले तांचे ते एक्सपर्ट जाले. PWD मिनिस्टरान ते तांकां परत हे अशें टॅक्निकल हातूंत भितर हाडपा जाय. आमचे पर्पज कितें आसता की एक्सिडेंट न जावचो, कायदो लागू जावचो. पूण विथ दीस AI कॅमेरा इट डज नॉट सर्व द पर्पज. नाव आय एम टेकिंग यू to practically to the all the circles in Margao and Fatoda as well. Let us start with Bolche circle. Bolche circle is circle where one road goes to Kothari, this road, one road goes to railway station, other one comes to Borda, and this road goes to police station, Kalan circle. Now you see, this circle has got this side no service road. Road asa पण सर्विस रोड ना, म्हणजे सेपरेट लेन ना सर्विस रोडाक. सो हांगा कंजेशन जाता. हांगा दोन लेनी, तातूंत भितर पार्किंग आसता. ही सायड बरी आसा, वो रोडी बरो आसा. वो रोड आसा ODPचे दाखयला 30 मीटर आनी एक्चुअली हांवें वेचलो तो 27.68 मिटर्स आसा. वो रोड सारको आसा. वो रोड सारको ना. वो रोड ODPचे दाखयला 20 मिटर्स आनी एज पर द साइट इट इज 14.80 मिटर्स विथ नो सर्विस रोड. वो रोड असा 30 मीटर्स, एट साइड एट लोको 13.36 मीटर्स आणि फक्त या साइडीन 6 मीटर्स सर्विस रोड असा टू गो टू कोथरी. दिस इज ओके. आता म्हाका सांगा तुम्ही आम्ही विल गो टू ODP. दिस इज द ODP ऑफ बोलचे सर्कल. हे बस ई साइड आल्या मता कुर्तोरी वता तो सर्विस रोड तुमका दाखयला हांगा. त्या सर्विस रोडाचेर 150 एफआर दिला. ही बाबा कलर एज पर ODP 150 एफआर दिला. हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगू सोदता, तूं हांगा AI कॅमेरा बसयले जाल्यार हांगा समज जर 150 एफआर दिलो, ही प्रॉपर्टी आसा एप्रोक्सिमेटली 15,000 स्क्वेअर मिटर आनी हांगा बिल्डिंगी येतल्यो, तूं हे कशें हँडल करतलो? आर यू लुकिंग दिस AI कॅमेरा फॉर टाइम बीइंग टेम्पररी और परमानंट? सी दिस हाउ इट इज पॉसिबल. हियर इट इज शोन C2 एफआर. C2 एफआर इज अगेन 150 एफआर. Again in this corner there will be a huge building. Already there. आता हे अशा प्रकारात बोलचे सर्कलात जाले. लेट अस गो टू पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. आमचो स्टेडियम आसा. हांगा न्ही कंजेशन पळयात तुमी. हांगा चॅपल आसा, ताजे पयलीं टेम्पल आसा. नो रिलीजन विल अलाउ टू टच द टेम्पल एंड द चर्च, द चॅपल. नो वे. सो आमी रवींद्र भवना कडेन येता अंबाजी वचपाक. हांगा कशेंच लेफ्ट मारूंक मेळना. देयर इज नो सर्विस रोड. फातोर्डा साकून आगाडी साकून शारदा क्लासिका कडेन आमी येता, हांगाय टर्न मारपाक मेळना. नो सर्विस रोड. हांगच्यान अंबाजी साकून येता आनी आमी पोंडा वता, थंयय टर्न मारपाक मेळना. हांगा गाडयो पार्क आसता, हांगाय टर्न मारूंक मेळना. कशेंच मारूंक मेळना. आतां तुमी सिग्नलाक टायमर आसपाक जाय. तो टायमर तुमचो ना. मिनींग 15, 14, 13, 12, 7, 6, 5, 4. You come to know now you cannot cross because एलो येतल्यान आपल्या तालाव पडटलो. हांगा खंयच ना. तुमी तालाव घालपा लागून हांगा टायमर खंयच बसलो. कित्याक टायमर बसना तुमी? इवन वेर्ना जंक्शन टायमर ना. कमिंग बॅक टू ODP ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. हांगा माझे पळयात. स्टेडियमाच्या ऑपोजिट फुटबॉल गेमी असते, पार्किंग जाता पळयात. थंय 300 एफआर दिला. 300 एफआर इन द हार्ट ऑफ द मारगांव सिटी, पातोर्डा. 300 एफआर. एरिया इज 15,000. 15 3 जा 45. 45,000 प्लस लोडिंग बिडिंग 60-70,000 एफआर हांवें. 60-70,000 म्हणजे कितले फ्लॅट जाले, कितली शॉप जाली. वेर इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर? तुम्ही AI कॅमेरा बसयला हांगा. हे पळय 150 मीटर हांगा नवी बिल्डिंग येता. 150 एफआर. 200 कलर पळया हो. C1 इज 200. ह्या जंक्शनाचेर जर अशे प्रोजेक्ट आयले आनी हांगा समज जर टर्न मारूंक मेळना, हाऊ पीपल यू एक्सपेक्ट पीपल टू टेक अ टर्न? दॅट मीन्स यू आर इन्वायटिंग देम टू commit offense and fine them. So
this is the story of this Pandit Jawaharlal Nehru Stadium. We'll go to Harlem Circle. Now this is very, very important as far as AI camera is concerned, as far as daily life of people is concerned. Because this is the road which is used by the ambulances to go to district hospital. And every time I pass this road, I see the congestion. Is because forget about AI. The signal can't work there. Signal does not work there because of the big circle. The circle has to be removed. तुम्ही खरेंच लोकां खातीर करता ते सर्कल काडा. ते सर्कल हांगा इतले जाम करता की तुमकां हांव सांगू शकना. हे सर्कल आमचे कशे प्रॉब्लेमॅटीक आसा ते सांगता. हे सर्कल हे फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक लागून आमी अशें करून अशें येता. हांगा सर्वीस रोड ना. ती एक सायडीचे चॅपल आसा. हांगा सर्वीस रोड ना. वो अंबाजीचो येदो असो रस्तो. तो अंबाजीचे रस्तो पळया तुम्ही. इट इज 11 meters एट लोको. हांगा ती महबूब टावर्स म्हणटी बिल्डिंग आहा ती मोडपाक चान्सच ना तुका. नवी बिल्डिंग ती. हांगा कितें जावपाक आसा तें पळय. 30,000 square meter ही जमीन ब्लू कलर स्पेशल कमर्शियल झोन 300 FR ही टर्नर या टर्नर ही बिल्डिंग या टर्नर ऑलरेडी कमर्शियल प्रोजेक्ट जालो. हे तुगेले इंडस्ट्री पेप्सी. सो हांगा हे सर्कल उपयोग ना. वो 30,000 दिवची पयली तर 30,000 जर FR दिलो 300 times it is 1 lakh FR minimum. 1 lakh FR जाल्यार हांगा तुम्ही हे सर्कल कितें करतले फ्युचराक तो पयली अभ्यास करात. You study that before implementing. म्हाका रिक्वेस्ट इंडस्ट्री मिनिस्टरा कडेन तूं मनीस बरो कळ्ळें म्हाका कोणा कडेन वायटपण ना पूण हे स्टडी करा न्याय दिया लोकांक. तुम्ही लोकांक भितर फोंडान घालनाकात. हे हांगा तुम्ही करता ते फोंडान घालपाचें. यू at that time if the signal is wrong no at least more than 6 car does not cross the signal. हांव एक शेत तुमकां हांव फाल्यां म्हणून बूक करता. हांव रावता तुम्ही मेजा गाडी किती वता कडेन with this circle on. So म्हजो रिक्वेस्ट तुमकां की हे कितें आसा either you change this affair ना जाल्यार आमकां म्हाका हायकोर्टान वचचें पडटलें. This is going to kill in near future. आतां पळोवया ओल्ड मार्केट. ओल्ड मार्केट सर्कल हो जो रस्तो येता हो हांगच्यान सर्वीस रोड आसा. There is a service road here which goes to Kolva, 4.68 meters service road. वो कोलवा वता रस्तो. वो ओडीपीचे 25 मीटर दाखयता. 14.29 हाजे वयर 1 इंच वाडोवंक शकना कारण हांगा C1 C2 C2 हे आमचे एसपीडी पार्किंग. हांगा C2 हांगा कोर्ट आयला. पळय हांगा परिस्थिती पळय. Is this possible? Is this possible to fix AI cameras over here? You go to Benali. Is signal required there? You go to Bethalpatti. I didn't get time. Otherwise, I would make that. I would love to make that also to show it to government. मुझे चीफ मिनिस्टर कडे इतली विनंती आसा. म्हजे कडेन जाता तितलें हांव तुमकां दाखयलें. ही ओडीपी मडगांवची. हय हे सर्कल आहा तें आर्लेम सर्कल. वो स्टेडियम रोड. This is Kolva circle. परिस्थिती पळया फाटल्यान. These blue color are all 300 FR in major city of Margam and Fatorda. म्हजो रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टरा कडेन की ताणें इमिडिएटली AI कॅमेरा म्हणटा तो प्रकार काडपाचो. You want to teach discipline to the people of Goa, fine. You can put CCTV footage कितें आहा ती घालपाची. CCTV camera just like the cameras you have put everywhere and give us justice. You have made a good court, beautiful building. How are you going to come out on the road? हांगा ट्रॅफिक पुलीस दवरतात मरे. इमिडिएटली हाडलें सर्कलाकडे ट्रॅफिक पुलीस दवरा. सिग्नल कान उडया. फॉरगेट अबाउट AI कॅमेरा. आणि तुम्ही समज जर AI कॅमेरा काडले ना फोर्सिबली म्हाका हायकोर्टान वचचें पडटलें. थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी स्टेप. फालच्यान तुम्ही का चालू करपाचें आसा. आय फुली ऑब्जेक्ट on behalf of the people. आणि
एक व्हेरी इम्पॉर्टंट खबर तुमकां हांवें सांगूं ना. मडगांव फातोर्डा हे शहरांत कलेक्टर लागता, अदर गव्हर्मेंट सर्विसीस लागता, हें लागता, ऑफिसीस लागता. तेन्ना नियरबाय ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता, नुव्यां, बेनावलीम, नावेली, कुर्तोरी, इवन ऑपोजिशन लिडर कुंकळी, तुजे लोक हांगा येता. म्हाका एक अजाप जाता, हे ऑपोजिशन AI कॅमेरा कित्याक उगी रावल्या? तर तुमकां जाय तालां पडयल्लो. तुमचें जर इंटेन्शन क्लियर आशिल्लें, तुमी थंय हें बसयतले आशिल्ले टायमर. म्हाका कळपाक जाय न्ही, हांव भितर येवंक नाका. भितर आय डोंट वॉन्ट टू मेक एन ऑफेन्स, स्पेशली वेन आय नो दॅट देर इज AI कॅमेरा देर. सो तुमचो पर्पज सेटल जायना. तुमचो पर्पज सेटल जातलो, तुमी सगळ्याक CCTV फुटेज बसया. AI कांय नाका, 70-30 मिटींग कांयच नाका. गव्हर्मेंटा कडेन पयशे आसा, इनाफ पयशे आसा टू फिक्स लोकल कॅमेराज which can teach us discipline. आमकां डिसिप्लीन ना म्हणटाले तुमी, फायन. टू टीच अस डिसिप्लीन यू पुट सिंपल CCTV फुटेज. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.